सगळ्यांनी सपोर्ट म्हाका केलो म्हणटकीर हांव खंयची अशी पॉलिटिकल पार्टीचो तुका सपोर्ट आसा काय खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीच्या अंडर तूं इलेक्ट जाला काय स्वतंत्र ना स्वतंत्र निवडून येयना तशी भायल्यान मागे पयलीं माजी आमदार आसलो ताणें आपणे कॅन्डिडेट दवरपा आसतरीक म्हाका लागून तेणें दवरलें ना न्हू म्हणटकीर विजय पै ताणें म्हाका लागून दवरली ना पॅनल्स डिक्लेअर केले त्या पॅनलाचे सकयल तूं आसतलें त्या पॅनल हांव मागीर सगळे वोटर्सांक जी सांगता न्हू तेजें अजून पसून डिसायड केलें अजून पसून डिसायड केलें आनी फाल्यां समजा तूं सत्ताधारी गटान तुका आपयलें जाल्यार तूं वतलें कितें ना मागीर सगळे वोटर्सांक सांगपाक जाय न्हू म्हाका कितें आतां काणकोण नगरपालिकेची नगराध्यक्षाची बायलां खातीर रिजर्व आसा म्हणजे तुजो फर्स्ट क्लेम आसतलो न्ही नगराध्यक्ष म्हणून हय तसो म्हाका सपोर्ट खूब जाणां आसा म्हाका जावपा मागीर इच्छा आसा तशें म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट केलो मागीर हजबंडान तशेंच मागीर वाड्या लोकांनी म्हाज्या फॅमिली मेंबर्सांनी आनीक तेंच्या हांव सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा म्हाका रावचें अशें दिसतालें पूण कितें जालें मागीर वार्डान सगळ्या लोकांनी आनी तशेंच मास्तिमाळ जो थोडो कुडको पडलो पळय त्या लोकांनी फुडें महिला चेअरपर्सन आसा म्हणून ह्या वार्डांतल्यान आमगे एक महिला चेअरपर्सन जावची अशी त्या सगळ्या लोकांक दिसलें आनी मागीर बायलेक सांगलें तेणी तूं उबो राव हय आनी सगळ्या लोकांनी जो सपोर्ट केलो मागे बायलेक त्या बद्दल त्या लोकांक चडांत चड देव बरें कर म्हणटा आनी तशेंच माजी आमदार विजय आतां बायलेन सांगला विजय पै खोत तेजो एक कॅन्डिडेट आसलो थिंगा तेणी तें बसलें म्हणटकीर आनी मागे बायल म्हणटकीर तेणी आपल्याचो कॅन्डिडेट बसोवपाचो फाटीं घेयलो बरो हांवें 5 वर्सां आमी सगळ्या एकठांय रावन म्युन्सिपालिटी चलल्या बरें करून चलयल्या तेच म्युन्सिपालिटी आयज फुडले पाटी आमचे लेडीज दाखयता तेन्ना आयज बिनविरोध येयलो आहा कित्याक जाल्यार कारण आहा त्या वॉर्डाक त्या प्रमाणे ते काडला कित्याक म्हाका दिसता त्या लोकांक तेच्या वोटरांक भरपूर तेंचेर विश्वास आहा ते भरपूर काम करता म्हूण तेका लागून तें अनअपोज हाडून दाखयलें ताका आनी ह्या अनअपोजाचो